इतले दिला धाडून आणि आता असले तसे परत केक धाडून दिले म्हटल्यार तेच्या मागीर मल्टीग्रेन आटा सो ही माझी व्हडली काकी हा सगळ्यान व्हडली काकी अशा तरेन हांगसर पेडे करता काकी त्या तरेन दवरलेले आसा काकी पळोवंक शकता तुम्ही पहिले ऑर्डर दितलो सो हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग कशी आसा सगळी तुम्ही आय होप सो तुम्ही सगळे बरे आसतले सगळे बरे आसपाक जाय आमी बीन बरी आसा सो आयचो व्हिडिओ खूप दिसांनी असो स्टार्ट करता खूप दिसांनी म्हटल्यार कितलेशे दीस जाले व्हिडिओ केले लास्ट व्हिडिओ जो आसलो तो न्हय चवथीच्या तिसरे दिसा हांवें केल्लो तेज्या मागीर एकूय व्हिडिओ शूट करूंक ना सो फायनली आयज व्हिडिओ स्टार्ट करता आणि त्याच बरोबर तुमची चवथ बीन कशी जाली हे कमेंट करून सांगात सो आमची चवथ तर भरपूर बरी जाली आणि त्याच बरोबर भरपूर कडे असे गणपती पळोवन येयले हांव आणि इन्विटेशन तर म्हाका आसले खूप जाणांगेर आसले थोड्या जाणांगेर पावले थोड्या जाणांगेर पावोंक ना आणि ना म्हटल्यार महाराष्ट्रात बीन गणपती पळोवपाक गेल्ले बट एकूय व्हिडिओ शूट करूंक ना सो ह्या वर्सांनी व्हिडिओ बीन काय शूट करूंक ना आणि 7व्या दिसा सुद्धा संजुगेर केल्ले हांव गणपती विसर्जन करपाक इवन थंय सुद्धा गेल्या म्हटल्यार व्हिडिओ बीन काय करूंक ना कारण म्हाका अशें दिसलें की व्हिडिओ केला नाही का कशें जाता मागीर व्हिडिओनूच उरपाक जाता आनी एन्जॉय करपाक तितली पावना सो असं म्हटल्यार व्हिडिओ बीन करया नाका सो बरे तरेन संजुगेर हांवें एन्जॉय केलें फुगडी घेतली सामकी मजा मस्ती म्हणटा तशी 7व्या दिसा केली आनी बरे तरेन गणपती विसर्जन केलो सो अशा तरेन आमची चवथ जाली आणि खूप जाणांनी म्हाका एक्चुअली आफयले बट थोड्या जाणांगेर पावोंक ना नेक्स्ट इयर पळोवया येतले ट्राय करतले सो अशा तरेन चवथ तर जाली आणि आयज हो व्हिडिओ हांव स्टार्ट करता म्हटल्यार कशें दिसता हांव कितल्या दिसांनी व्हिडिओ स्टार्ट करता मेन म्हटल्यार सो एक्चुअली न्हय व्हिडिओ स्टार्ट करपाचें कारण म्हटल्यार दोन आसा एक तर आमी आतां नेवरे करपाक वयतली काकीगेर सो म्हटल्यार व्हिडिओ करया आणि त्याच बरोबर दुसरें म्हटल्यार न्हय एक्चुअली 1.5 म्हयनो पयलीं म्हाका एक ऑर्डर कन्फर्म जाल्ली म्हटल्यार रेगुलर आसा ती म्हजी सबस्क्रायबर ऑर्डरी करतात आणि लास्ट टायम सुद्धा तुम्ही पयले आसतले खूबशे गिफ्ट बीन म्हाका धाडून दिले नेक्स्ट व्हिडिओन बीन तुमकां दाखयता हांव सो एक्चुअली खूबशी ऑर्डर असली जी हांवें ऑलरेडी राती पॅक करून दवरल्या आतां संजय येतलो घेवन वयतलो एक्चुअली हांवूच वचपाचें आसलें बट पॉसिबल जायना सो संजय येतलो घेवन वयतलो बॅकग्रावंड म्युजीक दिता हांगासर माजर सद्या सो अशा तरेन आसा आतां तेजो वेट करता हांव आनी मागीर दनपारां जेवन बीन मागीर आमी काकीगेर वयतली 2:30 सुमार बीन सो तुमकां मागीर दाखयता नेवरे कशें कितें करता नेवरे जाल्यार नेवऱ्यांचे सुद्धा ऑर्डरी असले म्हाका नेवरे चोकरे बट हांवें ऑर्डरी घेवंक ना कारण पॉसिबल जायना तेका लागून हो व्हिडिओ पळोवन सुद्धा खूब जाणां मागीर म्हाका व्हॉट्सॲप करतले की सुप्रिया आमकां नेवरे बीन जाय तर ऑर्डरचे काय प्लॅन ना सद्या तर खरेंच ना सो अशे तरेन आसा सो चला म्हणटा तशें संजय येयल्या उपरांत तुमकां मेळटा कारण ऑर्डरी बीन पॅक करून सारके दवरलेले आसा सो दाखयता कितें कितें ऑर्डर केल्ले ते आनी तेच्या मागीर काकीगेर वयतली सो सगळ्यान पयलीं तुमकां आतां वेदर दाखयता चवथी पावस जाणा इतलो पावस त्या पावसाकूच आमी न्हय गणपती बीन पळोवपाक गेले सार्वजनीक गणपती सुद्दां आमी पळयल्ले दोडामार्गार बीन म्हापसा बीन पळयल्लो पावस इतलो की तशीच आमी फिरताली हांव आनी संजय आनी बायकीन सगळे कडेन वचप पॉसिबल जायना न्हय तेका लागून सो चला वेदर दाखयता आनी तेजे मागीर संजय येयल्या उपरांत मेळटा तुमकां ओके सो गायज हांगसर न्हय हो पळय संजय येयला आनी सद्या ऑर्डर हांवें पॅक केल्या बट तो अरेंज करता सो कितें कितें आसा न्हय ऑर्डरीन दाखयता तुमकां सो संजय दाखय रे कितें कितें सगळ्यान पयलीं आतां ते उकडे तांदूळ जे नासले बट हांवें अरेंज केले तेजे मागीर आसा ते म्हटल्यार फिश करी मसालो तेजे मागीर मल्टीग्रेन आटा सुद्दां नासले बट ते हांवें अर्जंट जाय म्हणून करून घेतला हे पळय मल्टीग्रेन आटा 2 किलो तेजे उपरांत हांगसर आसा ते म्हटल्यार कसलो रेड चिली पावडर तेजे मागीर हांगसर आसा ते म्हटल्यार गरम मसाला तेजे उपरांत ते पॅकेट आहा थंय एक सो ते मम्मीन रेडी केला दाखय रे संजय कितें आसा ते भितर काड पळोवया सो हांगसर तुमकां संजय काडून दाखयतलो कितें आहा ते सुशेगाद वतात सो हांगसर ना एक्चुअली आहा इडली आनी चटणी ते बीन म्हाज्या सबस्क्रायबराक सो अशे तरेन म्हणटा तशें
हे मम्मीन स्पेशल करून दिला इडली आणि चटणी आमच्या कडसून. सो अशा तरेन ही ऑर्डर आसा. आनी भितर आनी एक पार्सल वयतलें तें म्हटल्यार सुके मिरसांगो 1 किलो. सो जातलें न्हय त्या पिशवेन. सो अशा तरेन ही ऑर्डर आसा. तुटत आं सुशेगात. आनी टायम जाला 12 जाली. सो चल हाय हॅलो कर मरे. हाय जाली चवथ जाली. कितके दिसतले चवथ जावन. रेनकोट हाडलो की ना रे पावसान काळोख केला. सो गायज पावसान नाही काळोख केला. ॲक्च्युली वत आसा कडक तरी बट नाही पावसान काळोख केला. आनी मेन म्हटल्यार ऑर्डरीचें काम जालें. सो संजय व्हरोन दितलो. ॲक्च्युली हांवूय वचोंक आसलें बट पॉसिबल जायना म्हाका. सो तो व्हरोन दितलो. सो बरें जालें न्हय. आनी इडली चटणी सुशेगाद व्हरा ती चटणी वतत. सो जालें ऑर्डरचें काम जालें. सो आतां जेवतली बी आनी आमी नेवऱ्यो करपाक वयतली. मागीर कशें कितें करता तें पळोवंक गावतलें तुमकां. आनी हो पळयात हांगसर न्हय पावसान काळोख केला हे सायडीन. हो पळयात वत आसा भायर एक्चुली कडक बट न्हय पावसान काळोख केल्लो आसा. सो येवचो ना तो कारण तशें वत आसा तरी बट खंय तरी पावस पडटा आसतलो. सुशेगाद चल. पयली ऑर्डर दितलो. का मागीर दितलो दनपारां दी मातशी लेट. चल बाय. सुशेगाद चल. सो जालें संजय गेलो. सो चला जेवता बी रेडी जाता आनी मेळटा तुमकां काकीगेर वचपाक. 2000 years later. काल्ले आसतले मम्मी तेजेर. हांगसर वेल पळय कितली मोठी आसा म्हटल्यार काल्लेची वेल ती. सो हांगसर मम्मी आनी काकी पळयात. सो आमी वचपाक आतां काकीगेर भायर सरली. म्हटल्यार हांव मम्मी काकी आनी ती काकी आसतली. आनी पळोवया कोण आसा तें. आनी आमच्या वाड्यार न्हय एक गोठो आसा मशीनचो गोठो हो पळयात. सो चलत वयता आमी. लागीं आसा काकीगेर म्हटल्यार म्हाजी फेवरेट काकी आहा न्हू तेंगेर वयता एक्चुली आमी नेवऱ्यो करपाक. सो पळोवया आयज काकी कितले नेवऱ्यो करता ती. म्हटल्यार एक्चुली वर्सांत करता ती कारण काकाच्या ऑफिसान बीन दिवचे आसता न्हय दिता काका आमचो तेका लागून. म्हटल्यार न्हय वर्सांत एक्चुली काका न्हय आमचो नेवऱ्यो दिता. जितले तेजे आसात पळय ऑफिसान तेंकां कारण थोडे अशे कॅथलीक बीन आसा न्हय. सो काका कॅथलिकांक म्हणटा तशें भाजी भाकरी बीन मागीर नेवरे अशें व्हरता वर्सांत. सो तेका लागून भरपूर अशे नेवरे करता काकी. आनी ऑयल पळयात हांगसर पेटे हेका खायत न्हय जालें मागीर. सो पांय वाट आहा जी डेलीची तेच वाटेन वयता आमी. आनी सगळ्यांनी आपआपले लाटफळे तोणी घेतला न्हय गे. आनी आमचें आसा पळयात तें जड आसा म्हणजे ते हेजे मार्बलाचे बीन येता पळयात तसले आमचे हे आसा ते कितें ते लाटफळे तेका लागून घे जड आसा ते. अर्देक तूं घे अर्देक हांव घेता. पावस ना जेवली न्हय तशीच आमी भायर सरली. आनी संजय ऑर्डर घेवन गेलो. आजून दिवंक नासतली तेणी म्हाका कॉल कांय करूंक ना. सो तांबडो येतात पळय. तांबडी तूं घरा चल तुका पेटे खातले नाका ती मस्ती करूं नाका. चल घरा चल. आमी वयता थंय तेका वचोंक जाय. पळय सो चल चल घरा चल म्हटल्यार फुडें वयता मरे हो खावनी आं मागीर पळय. सो काकीगेर वयता न्हय तेन्ना नेवरे बीन करून येता म्हण सामको बरो लेट जाता भरपूर आसता न्हय. सो तेका लागून आनी पिठ्याचे नेवरे आसतले नेवरे. सर हम लोग जंगल से जा रहे जंगल से. हे पळयात
जंगल म्हटल्यार हांगसर कोणाचे माड पोफळी काजी अशें आसा. सो पावस ना म्हटल्यार इतली गरमी जाता ना, इतली गरमी. आयज एक दीस पावस ना म्हटल्यार गरमी जावपाक लागली, भयानक गरमी जाता सामकी. हो हो हो. हांगसर मातशी वाट ही आसा नगे. आणि आमी नाही चवथीक हांगा गेल्ली तळकटी न्हय मम्मी, तळकटी गेल्ली. म्हटल्यार मम्मी बीन गेल्ली हा. म्हटल्यार हीच काकी आसली, ही जी आतां काकी आसा पळय तेंच्या सोयऱ्यांगेर गेल्ली आमी. आणि पावस जाणा इतलो पावस. तळकटी हे महाराष्ट्रान पडटा. आमी फर्स्ट टायम पावल्ली तळकटी, हांव आनी मम्मी. आमी नकळो तळकटी. एक्झॅक्ट कोणाक खबर आसा जाल्यार कमेंट करून सांगा. आमी फर्स्ट टायम गेल्ली. बरो आसलो गणपती बीन. आणि पावस बट भरपूर. सांगता कितें चवथीक पावसान वाज हाडली म्हणून. पावली अर्द्याक पावली. ह्या सायडीन नाही आमी पयलीं काजींनी वयताली. आतां रान भरपूर वाडला. काजींनी वचपाची वाट आमची ही पळयात. आणि गांवान म्हटल्यार अशें आडे हे आसतातूच पळयात. मम्मीक कितें दिसलें नाल्ल बरो काय पेड्ड्यार तो चाफो थोडे कोणी नाही थोडी थंय नाल्ल दवरले लिपोवन दवरले कोणाक कळना अशें. हें चालू आसता गांवान. नाल्ल आसा थंय बरें आसा भरपूर. अशें खाचीन घालून दवरले कोणाक दिसना अशें. आतां वाट अशी आसा आनी अशी आसा. कशी वचपाची पळोवया. ए कशी या, अशी या काय तशी या? अशी या. हांगसर पेटे बीन आसा जाल्यार ह्या सायडीन नाही पेटे आसता. अशी या. पयले सगळी पेट्यांक बी आतां तिगां तिगांय. आनी आमचे बरोबर येयला तो तांबडी. गरमी आली भरपूर. सो चला गायज, हे कुळागर जे आसा ते क्रॉस करता आमी. मातशें रानवड आसा तेका लागून काकीगेर वयता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके सो चला. फायनली आमी पावली मेन रोडाचेर. शॉर्टकट येयल्या उपरांत ना हे मातशें बरें जाता. लॉंग कटान टायम लागता. सो ही पळयात. सो चला म्हणटा तशी मातशी चाव बीन कितें घेवंक जाय, रेस्ट करूंक जाय आनी मागीर कामाक लागूंक जाय नेवऱ्यो करपाक. तांबडे कापयता मम्मी तो पळय थंय आं. कित्याक येयलो जाणा काय खबर. काकीची तवशी लागली गे. ए ते पळय मगे तवशे लागले हांगसर न्हय. तवशी लागल्या काकीची. पळोवया एक टिपरी बीन मेळटा जाल्यार. लागल्या मगे. ए घोसाळी पळय हांगसर घोसाळी आय. घोसाळी म्हटल्यार कितें दोडगे. हे पळयात दोडगे लागला. काकीन घातला बील. एक दोडगे दिसले. हे पळयात. सो चला पावली आमी. गे मम्मी जोड हा न्ही गे येतलो तो. सो फायनली पावली बट काकी ना. पळोवया काकी खंय गेल्या ती. पावली आमी बट काकी ना. खिळी घालून खंय तरी गेले न्हू. खंय गेली ती? शॉपार बीन गेल्या आसतली. ए यो भितर यो डायरेक्ट भितर. येता म्हणसर न्हय गरमी जाली भरपूर. सो एक्चुली आमी काकीचो वेट करता. काकी ना खंय भायर सरल्या खबर ना. फोनूय घरात कडेन आसा आनी लॉक ना. खिळी घालून गेल्या. सो ही पळय काकीच्या हांगसर झाडां म्हणटा तशी झाडां लायल्या काकीन. थोडीशीं झाडां आसात. सो ती हांव पळयतालें हांगसर सद्या. म्हटल्यार कितें जाणा मम्मी कडेन झाडां आसात जाल्यार काकीक दिता. काकी कडेन झाडां आसात जाल्यार मम्मी दिता. अशें करून ती हे करतात एकामेकाक दितात. सो पळोवया खंय कितले वरान येता ती पळोवया. सो मागीर नेवऱ्यो करपाक स्टार्ट करतले. गायज हांगसर न्हय फायनली म्हणटा तशें लाडपाक बसली काकी मम्मी काकी. ही पळयात कसले नेवरे गे पिठ्याचे न्हू. पिठ्याचे नेवरे. सो काकीन पीठ बीन मळून दवरलेले बरे तरेन म्हणटा तशें.
सो हे पळयात सध्या चालू जालें. आतां हांवूय हेड जातलें, कंटिन्यू करतलें. थोडें मातशें लाटून जाल्या उपरांत भरपाक बरें जाता न्हय, फटाफट म्हणटा तशें. सो दाखयता मागीर तुमकां कशें बीन भरता तें. ओके, सो हे पळयात. आनी कशी बसल्या बीन ते अवॉयड करा, कारण थोड्यांक सकयल बसूंक जाता, थोड्यांक जायना, तेका लागून. आय होप सो तुमी अंडरस्टँड करतली. सो चला. सो हे पळयात अशे तरेन न्हय काकीन म्हणटा तशें पीठ बीन मळून दवरलेलें. आनी तेच बरोबर पीठ जें आसा न्हय तें अशे तरेन सॉफ्ट आसा पळय बरें. आनी तेजे मागीर पेडे सुद्दां करतात. सो हांगसर आमकां सूत बीन लागता. हे पळयात काकीन सूत बीन दवरला करून. आनी हांगसर सद्या लाटप चालू आसा. मम्मी हांगसर लाट्टा. आनी ते पळयात थंय पेडे आसात. सो सद्या तुमकां हे दाखयता. हे पळयात हेका कितें म्हणटात गे? उदक आनी कापूस. कापूस अशें करप. हे पळयात म्हणजे जेन्ना लाटून आमी भरता पळयात नेवरी तेन्ना अशें करतात. साठो जेन्ना पात्यान घालतात साठो घालता न्हू तेन्ना पात्याक हे लावचें पडटा. हे पळयात उदक. मागीर दाखयता कशें कितें तुमकां. सो अशें करचें पडटा. हे पळयात. आनी हांगसर मम्मी हे पळयात लाट्टा म्हणटात तशी. सो हेचे न्हय पेडे करतली काकी. दाखयता तुमकां कशें करता तें मागीर. टायम आसा भरपूर. सद्या ती लाट्टा ही पळयात हांगसर. सो ही म्हाजी व्हडली काकी. सगळ्यान व्हडली काकी. लाजता मातशी ती विडियान. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. सगळ्यान व्हडली मम्मीची जाव म्हणटात तशी. जाव कमी म्हणूं शकता. आनी तूं व्हडली ती धाकटी. मम्मी म्हाजी व्हडली, तिच्या उपरांत ही काकी. सो कळ्ळें आसतलें तुमकां. हे पळयात अशे तरेन हांगसर पेडे करता काकी. तेका लागून आमकां सुताची गरज पडटा. सो अशे तरेन करता. तुमी कशें कितें करता कमेंट करून सांगात. आमी तर अशीच करता. म्हटल्यार सायज मागीर बरी येता सारकी म्हणटा तशी परफेक्ट. एक पेडो दाखयता तुमकां. पिठाचो पेडो, खावपाचो पेडो न्हू. हो पळयात अशे तरेन पेडो येता पळयात. आनी हे मागीर लाडपाचे. हय ऑर्डर आसली काकी म्हाका खबर आहा. सो अशे तरेन पेडे करतात. कळ्ळें आसतलें तुमकां कशें करतात ते. हे पळयात. गायस हो पळयात नेवऱ्यांचे साठो म्हणटात तसो. सो साठ्यान आतां कितें कितें घातलां तें सांगता तुमकां. वेलची आसा, मागीर म्हणटा तशे ड्राय फ्रुट्स आसा, खोबरें आसा सुकें, मागीर कसली दाळ गे चण्याची दाळ, अशें भरपूरशें कितें कितें आसा. सो अशे तरेन आमी साठो करतात. हो पळयात दाखयता तुमकां कलर. हो पळयात. आनी हांगसर आनी एक मेंबर एड जालो तें म्हटल्यार आत्या. हे पळयात. सो अशे तरेन चालू आसा काम. सो चला हांवूय आतां बरपाक स्टार्ट करता. हांगसर नेवरे लाटप चालू आसा, भाजप चालू जाले आणि आता टेस्टिंग चालू झाली. ही पॅन सेकंड नेवरी जी आम्ही टेस्ट करता सध्या कशी आसा, अळणी आसा या कितें आसा ती सगळे जाणां टेस्ट करता, हांवूच न्हू. गरम गरम हा, गरम हांव कळना किती.
बेस्ट झालं बेस्ट. हांगसर नाही सगळ्यांनी कामां आपापली वाटून घेतलेली. कोण लाटतालो कोण भाजतालो आणि माझे काम असले ते भरप. सो हांव फटाफट अशे तरेन सगळे पाती जी आसा ती अशे तरेन हे करताले आनी फटाफट अशें भरून घेताले. भरपाक मातसो चड टायम लागता, बाकी लाटून बीन रोखडें जाता. भरतना तें भरपाक जाय, मागीर तें कट करपाक जाय, उदक लावपाक जाय, अशे तरेन मातशें भरतना टायम लागता चड. सो अशे तरेन म्हजें भरप चालू आसलें आनी ओवरऑल बरे तरेन काकीन नेवरे केल्ले भरपूर अशे. थोडेशे फ्राय करून सुद्दां घेतलेले आनी थोडे फ्राय करपाचे आसले. आनी नेवरे बीन करतना भरपूर असो टायम वयता न्हय, ते रोखडे अशें जायना. सो अशे तरेन चालू आसलें. सो गायज टायम न्हय 6 जायत येयली आनी आजुनूय आमचे नेवरे जे आसा ते करप चालूच आसा. भरपूरशे म्हणटा तशे नेवरे आमचे कंप्लीट जाले आनी त्याच बरोबर थोडे फारशे नेवरे करपाचे उरले. म्हटल्यार ओवरऑल सांगपाक गेल्यार बरे तरेन नेवरे करता काकी, कारण काकाक ऑफिसान सगळ्यांक दिवंक जाय. प्रत्येक जो स्टाफ आसा न्हय तांकां सगळ्यांक तो दिता, एक 10 म्हण 15 म्हण अशें करून. सो भाजले दाखयता तुमकां कशे तरेन नेवऱ्याचो कलर येयला आनी आमी टेस्टूय केले. सो हांगसर चालू आसा अजुनूय. टायम 6 जायत येयली सो दाखयता. म्हाजें सद्या भरप चालू आसा, बाकी काकी बीन सगळी लाटतात आनी व्हडली काकी आसा ती म्हणल्यार म्हाजी काकी आसा न्हय ती भाजता. अशे तरेन आसा. सो दाखयता तुमकां भाजलेले नेवरे दाखयता. सगळे नेवरे म्हणटात तशे भाजून अशे तरेन दवरलेले आसा काकीन, पळोवंक शकता तुमी. आनी हे पळयात नेवरे गरम गरम आसा, बरे कुरकुरीत. नेवऱ्याचो कलर पळोवंक शकता तुमी. म्हटल्यार ड्रायफ्रुट्स बीन घालून सगळे बरे जाता नेवरे. हे पळयात पिठ्याचे नेवरे. सो अशे तरेन सद्या हांगसर दवरलेले आसा काकी. अजून पॅक करपाक स्टार्ट करूंक ना, म्हटल्यार मागीर सेपरेटली अशी दवरतले. सोमते पॅक केले न्हय का मोव जाता ते, तेका लागून. आनी हांगसर तेल चालू आसा हे पळयात. सो चला बाकीचे कंप्लीट करून घेता. ही पळयात हांगसर बसले बाकी थंय आसा. सो थोड्यांचे पांय बीन वळे, तेका लागून प्लेस सगळ्यांची चेंज जाल्ली आसा. आमचे नेवरे करून जाले. टायम 7 जाली. आता आमी घरा वचपाक वयता. सो जालें चला. म्हटल्यार भायर न्हय भरपूर काळोख पडलो, सो चलत वचूंक जाय आमकां. सो गायज भायर न्हय भरपूर काळोख पडलो आनी आमी वाटेक लागली आतां वचपाक. सो लॉंगकट वयतली, चलत वयतली आतां आमी. वो ते शॉर्टकट इल्ली न्हय, ते वाटेन न्हय आतां म्हणटा तशें वचपाक आमकां पॉसिबल ना. सो चला ही पळय. सो गायज चला तुमकां न्हय घरा वचूनच मेळटा मागीर. तेका पळय मरे. सो गायज आमी जस्ट नाव घरा कडेन पावले. आमी घरा कडेन पावताच म्हणसर हांगसर संजय येयलो. सो एक्चुली हे बॅग तुमी सकाळी पयले आसतले, म्हटल्यार ऑर्डर बीन घेवन गेल्लो संजय. परत आसलें तशें म्हणटा तशें बॅग घरा कडेन घेवन येयला. म्हजे सबस्क्रायबराक जे ऑर्डरी दिवपाचे आसले तेच आंटीन परत म्हणटा तशें पार्सल म्हाका एक धाडून दिलें. आनी सिरियसली बरो शनी शनो. सो वदर्शन एकलोच आसलो आनी तिकली लायल्या काकी. सो पार्सल कितें परत धाडून दिला ते दाखयता तुमकां. सिरियसली आंटी म्हणल्यार ऑलरेडी इतले दिला तुवें, परत तुवें आसले तशें दिले. सो मागीर पळय तरी. अरे बाबा म्हणजे तू सांगूंक ना कितें दाखयता तुमकां पळयात. सो गायज हे पळयात म्हणटा तशें आंटीन म्हाका परत आसले तशें पार्सल धाडून दिल्लें आसा. पळोवंक शकता तुमी. सिरियसली म्हजे कडेन शब्द ना कितें सांगू. हे पळयात ऑलरेडी इतले दिला धाडून आनी आतां आसले तशें परत केक धाडून दिले. म्हटल्यार अंकलाचो आयज बर्थडे आसलो आनी म्हाका सेलिब्रेशनाकूय आफयल्लें बट पॉसिबल जावंक ना. सो हे पळयात केक दिले. सो थँक्यू आंटी, सिरियसली थँक्यू. शब्द ना म्हजे कडेन थँक्यू म्हणपाक. सो अशे तरेन केक आसा पळयात. हे पळयात थँक्यू, परत थँक्यू म्हणटा तुका. कितें पळयता. सो गायज पयले आसतले तुमी म्हणटा तशी केक. सो खरें सांगूंक जाल्यार न्हय म्हाजे कडेन शब्द ना कितें म्हणून सांगू, कशें म्हणून थँक्यू म्हणून. कारण थोडी मनशां खरीच लायफान आमच्या इतली इम्पॉर्टंट आसतना, इतली बरी आसतात की आमी चिंती नासतना खुबश्यो गोश्टी करता. बरोबर न्हय रे. खूब म्हटल्यार खूब जाणां अशी खुबशीं मनशां हांवें जोडल्या
स्पेशली यूट्यूबाचेर आनी ती म्हाका रियली कॉन्टेक्ट करतात, विचारतात आनी भायरसून येतना कितें ना कितें हाडटात. खरें सांगूंक न्हय, म्हाका न्हय म्हाज्या सबस्क्रायबरा कडसून अशें कांय नाका, म्हाका तेंचो मोग ब्लेसिंग्स जाय. बट सांगच्या पयलीं खुबश्यो गोश्टी ती म्हाका दितात, करतात. सो हेका लागून न्हय केन्ना केन्ना अशें दिसता खंय अशें केन्ना केन्ना इमोशनल जाता, मन भरोन येता. म्हटल्यार थोडी मनशां क्लोज आसून सुद्दां थोड्या गोश्टी करिनात, विचारिनात. बट यूट्यूबाचेर अशीं मनशां म्हाका गावलीं, अशीं मनशां हांवें कमयलीं जी खुबश्यो गोश्टी करतात, रियली खुबश्यो गोश्टी करतात. आनी आय होप सो आमी प्लॅन केला नेक्स्ट टायम येताना आमी तेंगेर वयतली म्हणून. आनी ऑलरेडी गेल्ली आमी आनी ती आमगेर येतली. ऑलरेडी तुमी व्हिडियोन पयलें आसलें आमी पेंजीम गेले, हांगसर फोटो बीन मागीर लायता म्हणजे तुमकां आयडिया मेळटली हांव कोणा बद्दल उलयता तें. सो खरेंच आंटी थँक्यू, रियली थँक्यू. सो भरपूरशी गिफ्ट्स दिल्या, ती नेक्स्ट व्हिडियोन बीन तुमकां दाखयता कितें दिला त्या आंटीन म्हाका. आनी असो आसलो आयचो व्हिडियो. खूब दिसांनी व्हिडियो केलो आनी नेवरे बीन केले, ते तुमी पयलेच आसतले, भरपूर बरें जालें नेवरे. सो गायज चला तर आयचो व्हिडियो हांगसरूच एंड करूया. आय होप सो तुमकां आयचो व्हिडियो आवडलो आसतलो. व्हिडियो आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका. परत एकदा मेळ्या एका नवीन व्हिडियोन. ते आमचं देव बरें करूं. बाय बाय.